म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयताले आवाज गोवन्स लायफ आनी आयज हांव पणजे वयता पणजे तुमकां आज स्पेशल कितें दाखयता आयज ओके हिंगच्यान तुमी पळयता व्हिडिओ मिस करूं नाका आख्खो फूल स्टार्ट टू एंड आख्खो पळयता हय तुमी ओके आतां केपेच्या हिंगच्यान भायर सरता आनीक आयज वयता पणजे ओके आयज म्हणजे ट्रॅव्हलिंग जे आसा तें पणजे आसा ओके तुमी फुल्ल पळया स्पेशल तुमकां आयज कितें दाखयता पणजे पासून ओके आतां आमी पावल्ले आसा केपें आनी केपेची मार्केट आसा ही फूल केपेची मार्केट ही सायडीन दिसता ते कलेक्टर बिल्डिंग मागीर तेच्या मुखार आसा मागीर आरटीओ बिल्डिंग आनी फुल्ली मार्केट ही आख्खी दिसता ते सायडीच्यान दिसता ते गार्डन हे मेन जंक्शन जे मेन हे आसा न्हू सर्कल आमी त्या जाग्यार पावल्ले आसाय आतां वयतना वाटेर तुमकां गोल्डन रायस दिसतले हे गोल्डन रायस हिंगा आमी गोंयाक आमी सगळे शेत रोयताय आनी हे गोल्डन रायस हो प्लेस तो दिसता तो आतां पावला आमी नुवेम चर्च ही पळयला नुवेम चर्च ही ओके ही नुवेम चर्च ही चर्च आसा ती ओल्ड चर्च ओके ही ओल्ड चर्च आनी ही न्यू चर्च सो ते आतां पावला आसा नुवेम ओके आनी ही तुमी पळोवपाक शकतात ही चर्च आसा नुवेमची ही एक चर्च आहा ही न्यू चर्च दिसता न्हू ही न्यू चर्च आनी ही ओल्ड चर्च ही हा ओल्ड चर्च आनी आमी नुवेम पावले आतां वयता मुखार ओके हे सायडीच्यान वयता मुखार आमी आतां आमी पावले आसा पणजे आनी पणजे रायट हँड सायडीच्यान तुमकां मांडवी रिवर मेळटली आनी लेफ्ट हँड सायडीच्यान तुमकां फूल मार्केट मेळटली हो रस्तो रोड जो आसा तो फूल रिवराक तेकोन आसा जो मांडवी रिवर आसा न्हू तो फूल तेका तेकोन आसा रस्तो आनी ह्या रस्त्यान तुमकां जायतेच बरें बरें कितें तरी पळोवपाक मेळटलें डिफरंट तुमकां ह्या रस्त्यान समज गेला न्हू जो रिवर त्या रस्त्यान सायडीच्यान तुमकां जायतें कितें बरें बरें पळोवपाक मेळटलें ही पळय ही मांडवी रिवर ही फूल काय दिसता मांडवी रिवर हितून बोटी बीन आसा ही फिशींग बोट दिसता मुखार दिसता त्यो आनी रिवर कितली बरी दिसता चोयल्या न्हू आनी रिवराक तेकोन ही वॉकिंग ट्रॅक केल्लो आसा फुटपाथ केल्ली आसा ऑलमोस्ट 10-12 किलोमिटर फुटपाथ आसा ओके स्टार्ट्स फ्रॉम कॅसिनो बोट्स टू दोनापावला बीच इतलो व्हडलो वॉकिंग ट्रॅक आसा ओके तुमी ह्या जाग्यार तुमी येवचें पळोवपाक हो जो वॉकिंग ट्रॅक आसा तो हिंगा तुमकां फिशींग करता ते पळोवपाक मेळटलें हिंगा लोक भरपूर फिशींग करता जे वॉकिंग ट्रॅक जो आसा न्हू हो वॉकिंग ट्रॅक आसा हिंगा लोक हिंगा फिशींग करपाक येता म्हणजे कितको काय बरो फिशींग करता थंय हिंगा जायते लोक फिशींग करपाक येता वॉकिंग करपाक बीन येता ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर तुमी ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर तुमी येवचे हो वॉकिंग ट्रॅक काय बरो दिसता न्हू लांबच्या लांब आसा ऑलमोस्ट 10 किलोमिटर आसा हो वॉकिंग ट्रॅक आनी हो मांडवी रिवर जी आसा न्हू हे रिवराक सामको फूल तेकोन आसा ओके फूल तेकोन आसा तुमच्यान सायक्लिंग करपाक जाता हे जे हें आसा थंय वॉकिंग ट्रॅक तुमचें सायक्लिंग घेवन येवपाक जाता आनी ही सीन चोय काय दिसता ती सीन पळय न्हू बेस्ट सीन आसा हिंगा इवनिंग टायमार खूब बरें दिसता हिंगा पळोवपाक आनी हिंगा अशें करून उबें रावपाक फोटोग्राफी करपाक हिंगा वॉकिंग ट्रॅकाचेर स्पेस केल्ले बीन आसा आनीक बसपाकूय केल्ले आसा सायडीच्यान सगळ्या सायडीच्यान बसपाकूय केल्ले आसा आनीक हिंगा ह्यो स्पेस चोय ही जी मांडवी रिवर आहा चोय काय दिसता चोयल्यार बेस्ट मांडवी रिवर सांजे टायमार हिंगा बोट्सूय बीन येताय तेन्ना पळोवपाक आनिकूय बरें दिसता आनी हिंगा लोक चोयला भरपूर येता हिंगा जो वॉकिंग ट्रॅक आसा न्हू हाय सद्या आतां पावलो आसा पणजे आनीक पणजेचो प्लेस चोवपाक शकता तुमी हो जो व्यू जो आसा चोय हो चोयला हो वॉकिंग ट्रॅक जो आसा हो जो वॉकिंग ट्रॅक जो आसा न्हू तो ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर जे आसा ऑलमोस्ट 5-6 किलोमिटर आसा तो स्टार्ट तो ऑलमोस्ट पणजे जे पुलीस स्टेशन आहा चोय थिंगच्यान स्टार्ट जाता म्हळ्यार आनी तेका कॅसिनो आसा जे कॅसिनो आसा चोय म्हणजे कॅसिनो तुमकां बोट दिसताय चोय ओके थिंगच्यान जो पुलीस स्टेशन आसा न्हू ते पुलीस स्टेशन आहा थिंगच्यान वॉकिंग स्टार्ट जाता आनी तो एंड ऑलमोस्ट दोनापावला जे हे आसा जे बीच आहा ओके दोनापावला बीच आहा थिंग तो एंड जाता आनी काय बरो दिसता चला हो वॉकिंग ट्रॅक जो आसा न्हू सांजचे लोक न्हू भरपूर हिंगा वॉकिंग करपाक येताय आनी जे ट्युरिस्ट बीन येता न्हू हिंगा वायब्स घेवपाक येताय आनी हांव येयल्लो आसा हिंगा वायब घेवपाक बरें दिसता इवनिंग टायमार बसलो न्हू आनी कोण तुका डिस्टर्ब कोण आसना
आनी वारें बेस्ट बरें वारें येता आनी हे भाशेन तुका व्यू पळोवपाक मेळटा आनी हे सायडीच्यान जो लोक बी येता न्हू तोय तुका पळोवपाक मेळटा आनी प्लस जे हेसो फिशींग कोताय चोय हिंगचेला हिंग फिशींग कोताय चोय अशें जायते करून अशें जे फिशींग कोताय चोय ते तुका फिशींग करपाक कोताय ते पळोवपाक मेळटले प्लस बोट्स आहाय चोय ते बोट्सूय पळोवपाक मेळटाय आनी चोय हिंगा एक बोट हायर केल्ली आसा ओके जे ट्युरिस्ट लोक येताय न्हू ते तेमी बोट हायर केल्या तेमची पार्टी करपाक आनी हिंगा हे फिशींग बोट आसा एक जाग्यार फिशींग बोट्स पळोवपाक मेळटा तुका आनी मागीर इवनिंग न्हू कॅसिनो चालू जाता चोय तेन्ना तेमच्योय बोट्स न्हू हिंगा भोंवपा येताय तेम ट्युरिस्टांक घेवन ओके तेन्नाय बरें दिसता चोवपाक आनी जे लायटींग जे चालू जाता न्हू सांजचे इवनिंग टायमार ते आनीक लायटींग आनीक चड बरें दिसता सगळे आख्खे इतली बरी दिसता न्हू जेन्ना इवनिंग टायमार चड फूल लायटींग आसता आनीक बोटीचे बी लायटींग आसता चोय तेन्ना चड सामकी इतली बरी दिसता पळोवपाक हे जाग्यार खूब सामकी इतलो वायब्स येता आनी पळोवपाक हे जाग्यार आनीक लोक इतले येता हिंगा भोंवपाक आनीक वॉकिंग करपाक भरपूर लोक येता आनी ट्युरिस्ट सामके चड ट्युरिस्ट येता हे जाग्यार आनीक इतलो लोक आनी इतले बेस्ट आनी तेका लागून आयज हांव हे जाग्यार येयल्लो आसा हिंगा जस्ट पळोवपाक आनी बसपाक हे जाग्यार इतले बरे दिसता आनी हांगचे हे सायडीन पळय आनी जेन्ना सनसेट जाता न्हू इवनिंग टायमार हिंगा सांज दिसना पूण जे कलर हे आसा चोय ओके तो मळबाचो कलर आसा तो खूब चेंज जाल्लो आसता हिंगा डिफरंट तुका कलर दिश्टी पडटा जातलो आनी हो व्यू चोय काय बरो व्यू आहा चोय पळयला न्हू हो वॉकिंग ट्रॅक आहा तुमचे केन्नाय येवपा खंयच्या टायमार येवपा जाता पूण इवनिंग टायमार चड येयल्यार बेस्ट मॉर्निंग टायमार कितें आसता सगळे वत आसता आनी ते वताचे मागीर तितले हांव दिसता आनी बसपाकूय केल्ले आसा हिंगा बसपाक केल्ले आसा बसपाक केल्ले आसा सगळे दोनी सायडीचे आसा सगळे आख्खो फूल आसा बसपाक सगळे आसा ओके आनी हांव जो बसलो आसा न्हू हे एक्चुली न्हू जेन्ना तूं कितें फूड बीन हाडटा चोय जेवण कितें हाडटा न्हू ते अशें करून तेजे बसून जे उंच धरून तूं अशें करून जेवपाक शकता दाखयता तुका सारकें थंयसर हे कितें फूड हाडलें कितें जेवण हाडलें जाल्यार तूं हिंगा बसून ओके हे बसपाचें केल्लें आसा सगळे कडेन आसा ते सारकें हें कितें तूं फूड कितें हाडलें जाल्यार फूड हिंगा दवरून तूं हिंगा खावपाक शकता आनी डस्टबीन सगळे कडेन आसा एवरी प्लेसीर तुका दिसता डस्टबीन दिसतली हिंगा सगळे तुका डस्टबीन मेळटलीच कितें वेस्ट हाडला तुवें सगळो वेस्ट तुज्यान डस्टबिनान घालपा जाता जो तुवें फूड खायलें म्हणटा जो वेस्ट उरता तुवें डस्टबिनान घाल सगळे कडेन डस्टबीन आसा आनी इतले बेस्ट वारी इतले बेस्ट आनी बरीं झाडां बीन आसाय मदें मदें अशें करून झाडांय बीन आसाय खूब आनी सावळी बी खूब येता ओके सावळी बीन कितें आसा खूब येता हिंगा आनी बेस्ट आहा केन्नाच तुमी येता पणजे जावन सांजच्या इवनिंग टायमार बीन येता न्हू जाल्यार हे जाग्यार तुमी येवचे हे ऑलमोस्ट तुवें सांगलां जे क्रुसीस ना थिंगच्यान ते ऑलमोस्ट जे हे आसा दोनापावला बीच आहा चोय ते ही जी न्हंय जी आसा न्हू आमचो दर्या जो आसा ओके मांडवी रिवर जो आसा न्हू ते तेजी बॉर्डर जी आसा ती बॉर्डर जी आसा सगळे केल्ली आसा ओके आनी हे सायडीन जो रॉक घातलेली आसा चोय हेचोय हिंगा रॉक घातिल्ली आसा चिल्लो फूल आख्खी रॉक घालून हे फूल स्पेस हे केल्ली आसा आनी हिंगा फिशींग करपाक तुमी पळोवपाक बी जायना फिशींग करपाक येता ते तेमकांय तूं पळोवपाक शकता आनी मुखार लोक केलो भरपूर लोक आहा थिंग मुखार कितें आहा तो थिंगा जो लोक चड आहा थिंग एक एंट्री आसा भितर येवपाची हे सायडीच्यान तेका लागून थिंग लोक चड ते मुखार एंट्री आसा चोय थिंगाच लोक चड जाता आनी अशी बीन एंट्री आहा एक ओके अशें भितर कितल्योश्यो एंट्री आसाय पूण चडसो लोक कितें आसा एंटर जाता चोय थिंगा जाता जो मोस्टली तो ट्युरिस्ट बीन जाता तो चड चलपाक सोदना तो एंटर जाता थिंगाच पळयता आनी मागीर तो थोडे जाय तो बसता मागीर तो रिटर्न थोडे लोक कितें आसा तो मूव जाता पूण हिंगाचो लोकल लोक आसा तो सुद्दां हिंगा वॉकिंग करपाक येता ओके आनीक तो हिंगाचे आतां ट्युरिस्ट बीन केन्ना रावता 40-50 तेय बीन येता हिंगा वॉकिंग करपाक कित्याक हांवें जायत हांव हिंगा येयल्लो आसा तेन्ना हांवें पळयल्लें आसा ओके कित्याक ट्युरिस्ट बीन जाय खूब येता हिंगा वॉकिंग करपाक थोडे भुरगे चलयाचे रनिंग तेचेर चलया न्हू थोडे भुरगे रनिंगूय करता हिंगा आतां ते प्रॅक्टीस करया वॉकिंग दवरपाक जे फुटबॉल खेळटाय ते मागीर जे रनर जे आसताय हांव एक टायमार बीन रनर आशिल्लो ओके पूण आजून आयज तूं म्हाका सांग धांवपाक हे ओपन रेस खंय बीन आसा न्हू जाल्यार हांव वयताच पूण आतां ओपन रेसीन धांवपाचें बंद जाल्लें आसा दिसलें खंय जाता अशें म्हणून बरें एक 5 दीस पयलीं ओपन रेस आशिल्ल्यो जाताल्यो आनी आतां त्यो बंद जाल्ल्यो आसा एक टायमार बीन हांव टॉप रनर आशिल्लो ओके स्कूल ओके त्या टायमार मागीर
सोडल्या पूण अजून तुजे कडेन प्रॅक्टीस आसा ज्यांनी मोस्टली हांव ओपन एज नाशिल्लो जाल्यार आसतलें तेन्ना सोदतालोच वचपाक ओके. आनी गो व्यूज आहे कुठून लागला तुमका व्यू काय बघा व्यूज आहे काय बेस्ट व्यू हा चला न्हू व्हड लांबच्या लांब हा हो वॉकिंग ट्रॅक जो हा फूल लांबच्या लांब आसा वॉकिंगा समज चलत समज गेलो न्हू सो स्ट्रेट सो फ्रॉम द पुलीस स्टेशन ते आहा थंय स्टार्ट जाता ते स्टार्ट जाता थिंगा न्हू एक बेस्ट फ्री एंट्री केल्ली आसा ओके ती तुमकां मागीर दाखयता ती एंट्री आहा ती आनी थिंगा एक स्टॅच्यू बीन आसा ओके एक स्टॅच्यू आसा थिंगा आनी तोय तुमकां दाखयतलो आनी हे सायडीन मुखारचे अच्छा एकटो गरयता चला हेका दिसता म्हाका नुस्तें लागलां हेका ओडून घेता चोय नुस्तें हेका लागलां नुस्तें आतां आनी तुमी जर करून सायडीच्यान बसून रावन न्हू नुस्तें बरें दिसता तेमकां पळोवपाचें नुस्तें जेन्ना ते काडटाचे तेंकां पळोवपाक बरें दिसता आतां तेका वचना नुस्तें हेका लागलां आतां ओडून घेता चोयला न्हू आतां ओडून घेता हो हेका नुस्तें लागलें आसा आनी कसो कावळो चोयला काय कावळो आतां म्हणजे तूं आतां हिंग पळोवपाक शकता हिंगाचे लोक चलो कितले लोक आसा फिशींग करपाक खूब लोक आसा थिंगा हिंगा पळय कितले लोक आसा जाणा फिशींग करपाक खूब सामकोच हिंगचे कितले लोक आसा फिशींग करपाक चोयला हिंगा तो बसरलो न्हू हिंगा पळय लोक कितले आसा फिशींग करपाक हिंगा बरें बरें बसपाचें सुसेगाद ओके हिंगा लोक फिशींग करता तेमकांय पळोवपाचें ओके आनी तशें हो जो व्यू जो आसा न्हू तेजे बरें आनंद घेवपाचें कळ्ळो वारें बरें येता आनी हिंगा ज्यो बोटी बीन आसता त्यो बरें दिसता पळोवपाक हेजी सिनरी जी आसा चोय बॅक जी आसा ती पळोवपाक दिसता ओके हे पणजे आसा आनी हो लोक जो आसा न्हू हिंगा सुद्दां इवनिंग एवरीडे येता हिंगा एवरीडे येता सो आनी लोक वॉकिंगूय करता हिंगा ह्या जाग्यार वॉकिंगूय करता चोयला ते वॉकिंग ट्रॅक जो आसा हिंगा सुद्दां डेयली तुज्यान येवपाक जाता बरें सुसेगाद सायलंटली आतां हेणी जे नुस्तें दवरलां न्हू जे गोळ्यान काडलें आसा तें तुमकां आतां नुस्तें दाखयता सो हें नुस्तें जाय नुस्तें पळयलां न्हू काय बरें आहा तें आतां हो प्लेस हो मुखायलो हो एंटायर सामको जो वॉकिंग ट्रॅकाचो एक्चुली ही फुटपाथ न्हू पयलींच्यान आशिल्ली वॉकिंग जी फुटपाथ जी आसा न्हू पयलींच्यान आशिल्ली ही सायडीन जी आसा ती ओके ही केल्ल्या न्यू केल्ली आसा ओके वॉकिंग ट्रॅक हो न्यू केल्लो आसा सारको जी मांडे रिवर तेका तेकोन गेलो आसा आनी हे मुखार दोन अशे करून शू दवरले आशिल्ले तुमी आनी हो फूल मेटलाची हे ब्रीज आसा हिंगच्यान बसपाक बीन केल्ले आसा हिंगा चोयला दोनी सायडीच्यान हिंगाय केल्ले आसा प्लेस काय दिसता चोयला न्हू प्लेस ह्यो ओके आनी ती मार्केटीची आसा ओके आनीक हे भाशेन प्लेस आसा थंय आनीक हेती मुखार हे बीन आसा स्टॅच्यू आसा थंय दोन हिंगा एक स्टॅच्यू आसा आनी हेचो एक स्टॅच्यू आसा योगा स्टॅच्यू दवरले आसा हिंगा तूं जसो जसो मुखार वयता न्हू तसो तुका हिंगा जायते भाशेन तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा योगाचें हें केल्लें आसा ओके योगा डे म्हणून हिंगा केन्ना योगा बी जाता चोय तेन्ना योगा डे जाता तेन्ना हिंगा जाता ते ओके थंयचो हिंगा एक कावींग तुमचे पळोवपाक शकता आनीक हिंगा चोय बसपाक केल्लें आसा थिंगा त्या जाग्यार चोय दाट कशें हें केल्लें आसा स्टॅच्यू केल्ले आसा जे योगाचे जे आसा ते आनीक ही प्लेस जी टोटल जी प्लेस आसा टोटल वॉकिंग ट्रॅकाक आसा तुजे एक्सरसायज करपाक ट्रॅकिंग प्लेस आसा ओके फूल फुटपाथ जी केल्ले आसा आनी सगळी वॉकिंग तेका लागून कितें केल्लें आसा हे भाशेन हे योगाचे बरेचशे स्टॅच्यू केल्ले आसा कळ्ळें न्हू कित्याक हो फूल जो प्लेस केल्लो आसा न्हू स्पेशली फॉर ओन्ली जो वॉकिंग ट्रॅक जो केला तो सगळे तुगेले एक्सरसायज करपा लागून वॉकिंग ट्रॅक केला आनी हे सायडीच्यान तुमी पळयता जे रॉक घातिल्ले आहा चोय ओके आनी हे सगल्यो बोट्यो ज्यो कॅसिनो ज्यो आसा त्यो ओके आनीक तेचो आतां सद्याक भितर येयल्लो आसा ओके फूल ऑफ वॉकिंग ट्रॅक पळयला न्हू वॉकिंग ट्रॅक
हो हिंगच्यान जो जे पुलीस स्टेशन आहा चंय जे आनीक कॅसिनो थिंगच्यान तो फूल दोनापावला बीच आहा चंय तो थिंगच्यान आसा. थंय हे वडेकर हे आतां हिंगा नुस्तें धरताय वडे घेवन. ह्यो ज्यो बोट दिसता न्हू ह्यो टूर बोट ह्यो ट्युरिस्टांक घेवन हिंगा मांडोली रिवराक तेमकां घेवन भोंवडयता आनी प्लस मागीर तुमकां इवनिंग टायमार कॅसिनो बोटूय बीन येता ह्या जाग्यार. ओके फूल मांडोली रिवर आख्खो जो दिसता तो. आनी तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. म्हजें नांव मेलवीन. तुमी पळयतले आवाज गोवन्स लायव्ह.